आ यमुना तीरारे चांदण्य राते, यमुना तीरारे चांदण्य राते, एकली राधा बसूनु वाट राखता ते कृष्णाली, वाट राखता ते कृष्णाली, देह भान विसोनु यमुना तीरारी चांदण्य राती, एकली राधा बसूनु कण कणांतु जल जलांतु, कण कणांतु जल जलांतु, मुरली गान ऐकता, मुरली गान ऐकता, परमानंदाची तुरीयावस्था, परमानंदाची तुरीयावस्था, संसार बंधन तुंटता, यमुना तीरारी चांदण्य राती, एकली राधा बसूनु आ तान भूक दिवस राती, तान भूक दिवस राती, कालातीत उपक्रम, कालातीत उपक्रम, धन्य पावता रवि सारथी, धन्य पावता रवि सारथी, समझूनु दिव्य राधा प्रेम, समझूनु दिव्य राधा प्रेम, यमुना तीरारी चांदण्य राती, एकली राधा बसूनु वाट राखता ते कृष्णाली, वाट राखता ते कृष्णाली, देह भान विसोनु यमुना तीरारी चांदण्य राती, एकली राधा बसूनु. नमस्कार. आता तुम्ही एक सुंदर सुमधुर कोंकणी पदाचे 4 पंक्ती ऐकल्यो. ते आवाजान म्हणा ते शब्दान म्हणा एक नमुन्या खुशी झाली. हे म्हणिले आमगेलाची सोयरी आसा कुमठाची, पण आता ती वाराणसी बनारसची जाल्या. तर तेजस्विनी वेर्णेकर तुमका हे कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. थँक्यू. नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान उत्तर कन्नडा परमळू हंतू आम्ही आज सोयऱ्यांक आपयल्या तांतू हानी तेजस्विनी वेर्णेकर तांणी एक कुमठांतू शिक्षण घेतले आणि तदनंतर संगीत शिक्षण करच्याक आत बनारस पावल्याचे. अतिशय
वर्णन करचेशी तांगेले परिचय आसा हांव तुमकां सांचो परिचय करून दिता आनी कडे आमी तांगेले उलोवया. हिंदुस्तान क्लासिकल वोकल म्युझिक ह्या विशयारी बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी वाराणसी हांगा पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलें आसा आनी विशेष म्हळ्यार 4 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल मेळयलें आसा आनी आत्ता त्याच युनिव्हर्सिटींतू तांणी PhD करता आसाची. अखिल भारत गंधर्व महामंडळ मुंबई हांगेल नॅशनल लेवल परीक्षेंतू तांणी प्रथम क्रमांक मेळयलो आसा. हांणी ए ग्रेडेड आर्टिस्ट आसाची ऑल इंडिया रेडिओ धारवाडचे. तेजस्विनी हांणी देशभरांतू अनेक स्टेज परफॉर्मन्स दिल्लेच आणि ती लिस्ट बरी होड आसा. आमी तातूंतले सिलेक्टेड गांवची नांवां सांगताची. कलकत्ता, मुंबई, बँगलोर, सोनभद्र, वाराणसी, अगरतला आणि तिरुपती, तिरुअनंतपुरम आणि गोकर्ण, कुमटा, शिमोगा. तशी अनेक विशेष म्हळ्यार अयोध्यांतू रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवांतू हांणी परफॉर्मन्स केल्लो आसा. हांणी हे संगीत क्षेत्रांतू स्थान प्राप्त करचे खातीर मस्त इतली मेहनत घेतल्या. तांगेलो हो सुंदर संगीतमय प्रवास आतां कशी म्हणून आमी तांगेले घेवलो न्हू गोतकन घेवया. तुमकां अनेक पण स्वागत. तर पहिले प्रश्न म्हळ्यार हो संगीत प्रवास तुमगेलो कशी सुरू जालो, त्याची आवड कशी निर्माण जाली, की तुमगेल घरांत तो कोणी संगीत म्हणता आशिल की? घरान तो संगीत म्हणताल कोणे नाशिले जाल्यार एक भजन करचे एक वातावरण घरांत आशिल्लें. मुगेले आजी सुमित्राबाई ती घरांत भजन करता आशिल्ली आनी हांव मस्त ल्हान आशिल्लें ते म्हाका तितलें याद ना. कडेर तेजे नंतर मुगेल आईक एक आवड आशिल्लें संगीता भितर. ते तेणी मुगेल भितर एक ते वॉयस मे बी तेणें आयडेंटिफाय केल्ली उरताली. तेणी म्हाका 5 वर्सांचें आशिल्लें तेन्ना म्युझिक क्लासाक एडमिशन केलें कुमटांत नादश्री कला केंद्रांत. तेजे नंतर हगूर आवड येता गेले कडेर एक 10th स्टँडर्ड जालें. तेजे नंतर म्हाका अशी दिसलें की हेजेंत मुखार प्रोफेशनली संगीत करता म्हण घेवन तेंतूक मुगेल आई बापान बी सपोर्ट केले. मुखार आनी एडवान्स ट्रेनिंग घेवचे खातीर आमी कडे PUC जाले नंतर कुमटाच्यान भायर गेले. कडेर तशी आतां आवड चलता आयले तशी आनी आतां मुखार सुरू वता आसा. मेन म्हळ्यार हांव मुगेल पेरंट्स जालेच त्यांनी एक आयडेंटिफाय केल्लेच. आता आमगेल माहिती प्रकार संगीत क्लासाक वताची बरे करून म्हणताची पण एक पण 9th 10th आयल भितर थंय अभ्यासा कडेन चड लक्ष दिवन संगीत मागशी पडता. तू गेल तशी जायनाशी. तू 10th नंतर हाका फोकस कर न्हू. आज हे PhD लेवला फोकस केले स्टडीसा बी फोकस केले. मस्त लोक इवन हांव शिकचे वेळार मुगेल बरोबर शिकताले बाकीचे चेडूं बी आशिल्ले म्युझिक क्लासांत. मस्त लोकांनी 10th ना PUC म्हणल्यार प्रोग्राम्स थोडचे कॉम्पिटिशन्स ना एग्जाम आयले म्हणल्यार तशी क्लास बंद करचे ते सुमार लोकांनी केले. जाल्यार म्हाका हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार म्हाका एक स्टडीसा भितर बी तितले हेल्पफुल आसा म्युझिक. शिकला तितले कॉन्सन्ट्रेट करीत आमगे लर्निंग कॅपॅसिटी वाडता. एकाग्रतेन आमी वाचेक ते बी एक संदर्भ आसा संगीत शिकल्यार. हांव आजी पर्यंत एग्जाम्स आसा म्हण केन्ना म्युझिक क्लास वचची केन्ना सोडलें ना. तेजे जावन इवन हांव बी 10th बी आमगे स्कुलांत हांव टॉपर आसा. ओन्ली 10th न्ही सांदनच एवरी क्लास हांव टॉप केल्लो आसा. तशें म्हण केन्ना म्युझिक हांव बंद केलें ना. मारी तू ते बाकी शिक्षणा भरशी म्युझिका बी तितले महत्व दिवन ते आजी इतले वेळार काय ना. बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी वाराणसी हांगा शिक्षण घेतना तू हे कुमटा आणि बनारस फुल हवामान वय भाष वय सर्व विंगड थंय कशे अनुभव आयल तुका गेले नंतर? बनारस एक डिफरंट नवीन प्लेस म्हणतो आणि कल्चर ओटू डिफरंट आसा. खाण जेवण प्रत्येक वेगळे आसा कुमटाकिंता. आणि आमी एक म्युझिक शिकता म्हणल्या नंतर आमी दुसऱ्या जाग्याचे आमकां अनुभव जावचे आवश्यकत बी आसा. कसले की म्हळ्यार मुखार वचून हेजे फिल्डांत वचचे आशिल्ले तेन्ना आमकां ट्रॅव्हल करचे एक अभ्यास जावका. दुसरे कडेन खाणं जेवण एडजस्ट करचे बी अभ्यास जावका. आनी कितके म्हळ्यार मुगेल संगीता बरोबर मुगेल आवय बापाय बी त्यांनी बी कुमटाच्यान भायर सरले. म्हाका केन्ना नेक्स्ट एडवान्स शिकोवका म्हण त्यांनी केन्ना निर्धार केले त्यांनी मुगेल बरोबर त्यांनी बी आयले. तशें म्हाका बाकी
कसले तितले कष्ट दिसशील ना खाणा जेवणात जो तसल वय. कशल कष्ट दिसशील ना घरचे ओटू पुरा मेळता बाकी हवामान ऑलरेडी आमकां एडजस्ट जावचें पडटा तितले वर्ष जाले आहात 6th इयर आता बनारसा भितर आता हवामान एडजस्ट जालें थंय आनी इवन कल्चरल बी मस्त चंद सिटी ते इवन विश्वनाथ की नगरी म्हणटात वय. आणि मस्त म्युझिकाक बी बरे स्कोप आसा मस्त असले बरे बरे व्हड म्युझिशियन्स थंय आसाचे आनी आतां आमी कितें आमगेले एक मादरी म्हण कोणाक आमी पळयताच तसाल मस्त तितले म्युझिशियन्स त्या गांवांत जन्मा हय. येवन थंय शिकून घेन आता पद्मश्री पद्मभूषण उठू घेतील आसाची इवन ते सिटी भितर एक पद्मगली म्हणून एक असं रोड ना? आसा हा. पुरा ಒಟ್ಟು थंय आशिल्लें घर पुरा पद्मश्री पद्मभूषण घेतिलेलें घर वय. लाईन एक लाईन पुरा तेंगेलें घर आसा हा. त्याचे एरिया नाव पद्मगली हा, हा. तसाल पुरा जाग आसाचे आनी मस्त तितले परने परने जाग व्हड संगीत संमेलन जावचे तसले जाग मस्त भारत रत्न जाल्यार ओट्टू लोकांनी थंय परफॉर्म केले जाग तसाल पुरा चंचंद जाग आसाचे तुका थंय संगीत शिकच्या मस्त हाय. उपयोगी पडटा आता तुवें मास्टर डिग्री केली संगीतांत तू 4 सुवर्ण पदक मेळयले म्हळ्यार ते एक खुशाल न्ही ताका मस्तीतलो संघर्ष किंवा तयारी करका पडटा ती साधारण कशी आशिल्ली आता आमगेल संगीता शिक्षणा भितर कसा की म्हळ्यार 2 नंबरनी शिक्षण पद्धती आसात एक गुरुकुल परंपरा ना गुरु शिष्य परंपरा म्हणटात आनी एक संस्थागत शिष्य परंपरा संस्थागत शिक्षण कसं आमी आता एक इन्स्टिट्यूशना भितर वचून येवन शिकचे आनी एक गुरु शिष्य परंपरा ते आमी सांदन आमी कसाले एक गुरु लेद्रा बसून आमी कशे शिकताचे ते आता ते शिकोवन गेले नंतर आमी हेची केन्ना परस्यू करका म्हण आशिल्लें तेन्ना एकाडेमिकली बी आता आमकां ऑप्शन आसाची हिंतू भितर संगीता भितर BA MA करून PhD पर्यंत इवन पोस्ट डॉक्टरेट बी आजी करचे शकता आसा म्युझिका भितर तितले आमकां युनिव्हर्सिटी भितर तितले फेसिलिटी आसाची हे हांव पयलींच्यान एक गुरु शिष्य परंपरा भितर शिकिल्लें तशें जावन म्हाका डिग्री घेवचे खातीर एक संगीत म्हण तितलें म्हाका कश्ट अशी दिशिल्ली ना इवन बट बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी एक सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आनी ते एव्हरी इयर 200 ते 300 एप्लिकेशन्स येतात मास्टर्स प्रोग्रामाक तेज भितर तेणी फर्स्ट स्क्रीनिंग जाता थियोरी एग्जाम जाता तेंतू भितर रँक लिस्ट काण घेवन प्रॅक्टिकल आपयतात ते प्रॅक्टिकला भितर कडेन आनी फिल्टर करून घेवन लास्ट तेंक घेवचे एक 23 to 25 लोक तितलेच एक बॅचाक जबकी तेंका 200 to 300 एप्लिकेशन्स एव्हरी इयर येतात ते बी एक कॉम्पिटेटिव्ह उरता आनी तसल एक सेंट्रल युनिव्हर्सिटी भितर सीट मेळची बी एक मस्त व्हड विशय मस्त कडच्यान देशाद्यंताच्यान एप्लिकेशन्स येतात आनी मोठ लोकांक एक मना उरता एक सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्यान आमी वाचका म्हणले आनी आमगेले एशियाचे वन ऑफ द लार्जस्ट कॅम्पस आशिल्ले एक युनिव्हर्सिटी ते थसल एक जागाक शिकचा मेळ्ळे बी मुगेले एक अदृश्ट म्हणीत हांवें आनी थंय शिकता आसतना त्या टायमार थोडे कोरोना काल आशिल्ले मुगेले एडमिशन जाल्या टायमार जाल्यार बी बरे रितीन क्लासीस सुटू चलता आशिल्ले आनी एग्जाम्स पुरा जाले तेजे नंतर म्हाका बी म्हळ्यार अंदाज नाशिल्लो की गोल्ड मेडल येताले म्हणून कसले म्हळ्यार ओटू चरडा बरे उरतात शिकताले इवन थियोरी बी बरे उरका प्रॅक्टिकल बी बरे उरका दोन मेळ घेवन त्यांनी लास्ट रँक करताचे त्या टायमार म्हाका कॉन्वोकेशना टायमार म्हाका कळलें की गोल्ड मेडल मेळचें आसा म्हणून कडे गेले नंतर 4 मेळचेस म्हण बी म्हाका गोत नाशिल्लें पयले अनाउन्स केल्ले बट म्हाका ते इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें गोल्ड मेडल आसा तुका म्हणून म्हाका गोत आशिल्लें थंय गेले नंतर म्हाका एक मार्क्शी परत परत आपयत आशिल्लें तेन्ना कळ्ळें म्हाका 4 मेडल मेळचे आसा म्हणून मेरी आणि ते बनारस युनिव्हर्सिटी म्हणपा थंय विदेशांतल्यान येता की संगीत शिक्षक येताचे आता ICCR म्हणले एक आमगेले सरकाराची एक संस्था आसा थंय कल्चरल रिलेशन्स हँडल जातात वेगळे देशाचे न्हू आता इवन आमगेले डिपार्टमेंटा भितर बी श्रीलंका मॉरिशस नेपाळ अशें मस्त कडच्यान बांगलादेश मस्त कडच्यान ICCR प्रोग्रामाचेर चड शिकचे येतात बॅचलर्साच्यान येताचे कडेन मास्टर्स बी करतात PhD वरेको येतात ICCR तांकां स्कॉलरशीप आनी दिता एव्हरी इयर तांकां एक सेपरेट उरता एडमिशन टाइम उरता तांकां ओटू देशाच्यान येतात अखिल भारत गंधर्व महामंडळ मुंबई हांगेले परीक्षा एक म्हाका दिसता ती बी एक विशेष मंडळ ते संगीताचे आणि तेंगेल परीक्षा तांतू तू फर्स्ट आयले तर ते कशी उरता ताचो अनुभव कसो अखिल भारत गंधर्व महाविद्यालय मंडळ हे अराउंड
1901 म्हळ्यार 1901 तेन्नाच त्यांनी स्टार्ट केल्लें. पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर म्हणून हिंदुस्थानी संगीताचे मस्त श्रेष्ठ गायक आशिल्ले त्यांनी आणि श्रेष्ठ गुरु बी आशिल्लेच. ते काळाक त्यांनी ओटू लोकांक संगीत बरे रितीन शिक्षण जावका, ओटू लोकांक हे मेळका म्हणले एक उद्देशान त्यानं मस्त पुरा देश भोंवले, त्यांनी देश भ्रमण केले आणि फर्स्ट त्यांनी लाहोरा भितर हे जे स्टार्टिंग त्यांनी केल्ले अखिल भारत गांधर्व महाविद्यालयाचे. थंयच्यान त्यांनी तेंगेले शिष्य कितले आशिल्लेच तांकां पुरा देशाद्यंत दुसरे कडेन धाडले. थंय वचून तुम्ही संगीताचे प्रचार प्रसार करका म्हण घेवन. तशी हे कडेन 1901 त्यांनी हांगा मुंबई भितर महाराष्ट्रांत हे जे स्थापन केल्लें आसा. आतां ऑलमोस्ट 125 इयर्स जाले ते संस्थे स्थापन जावन. तेंगेले एक गुरुकुल पद्धती भितर चेडवाक शिकचा मेळका, बरे क्वालिटीच शिक्षण संगीत शिक्षण मेळका म्हणले आणि बरे शिकेताल एक शिक्षक लोक बी तयार जावका म्हणले तेंगेले उद्देश. तेंगेले प्रारंभिक लेवलाचेन ऑलमोस्ट एक 9-10th लेवल पासून 10 एग्जाम्स तेंगेले जातात. प्रारंभिक, प्रवेशिक 2 एग्जाम, कडे मध्यम, कडे विशारद, त्याच्या नंतर अलंकार. एक वर्षा एक एग्जाम आम्ही दिवचे एक आमक उरता. वर्षा एक मदी गॅप बी घेवितो तशें कांय ना, एवरी इयर दिवकाच म्हण कांय ना. आमगेले तयार जाता गेल्याशी त्या एग्जाम आमी दिता वताची. अलंकार हांव केले टायमार म्हगेले अलंकार एक 10th एग्जाम आशिल्ले. अलंकार म्हळ्यार तेंगेले म्युझिका भितर एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल. संगीत विशारद म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन, नंतर अलंकार येता संगीत अलंकार म्हणून. ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवल म्हण ते एक मान्यता आसा. ते हांव 2018 भितर जाल्ले म्हगेले. तेन्ना बी हांव लेखल नाशिल्लें अगेन देशाक फर्स्ट आयिल्ले उरताले म्हणून. तेंगेले बी एवरी इयर कॉन्वोकेशन जाताचे, दीक्षांत समारोह त्यांनी करताच मुंबई भितर. तेन्ना सर्टिफिकेट आनी घेवच्याक कॉल आयलो तेन्ना त्यांनी सांगलें म्हाका आनी तुगेले हायेस्ट आसा मार्क्स ऑल इंडिया लेवलाक तुगेले फर्स्ट रँक आसा आनी सुमार इतले कॅश प्राइज अवॉर्ड्स आनी पुरो आसा म्हणून सांगिल्लें. तेन्ना म्हाका तेन्ना लास्ट मोमेंटाक कळलें की म्हगेले हायेस्ट आसा म्हणून. जाऊ मेरी आणि आताच्या डिजिटल युगांत हे शास्त्रीय संगीताची जनप्रियता वाढवच्या खातीर कसले चेंजेस करकाश तुका दिसता? डिजिटल युगांत मस्त इतली जनप्रियते वाडत आसा. आता कसा की म्हळ्यार आतां आमकां ओटू नमनीचे म्युझिक आतां युट्यूबा भितर अवेलेबल आसाची आनी परने कितले ग्रामोफोन रेकॉर्डिंग्स जावो ना टेप रिकॉर्डराचे उरो सीडीज उरो ते पुरा आतां डिजिटायज जाता आसाची. ओटू युट्यूबांत अपलोड जाता आसाची. आनी मेन कसा की म्हळ्यार स्पेशली कोरोना नंतर मस्त इतले चेंजेस जाल्ले आसा. मस्त ती क्लासेस ऑनलायन सुरू जाल्याची. शिकोवच्याक खंय देशांत ना विदेशांत बी बसूंक येनो लोक हांगचे लोकां कडेन शिकता आसाची. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स मस्त इतले रेडी जालात शिकच्याक. गुगल मीट जावो, झूम जावो ना आनी तेजे सेपरेट आनी क्लासेस बी स्टार्ट जाल्याची. आनी मस्त लोकांक आयकच्याक आतां शिकले याद ना म्हणच्याक आतां आमी एक रेकॉर्डिंग धाडल्या पुरो तेणी शिकताच. जाल्यार हेजे एक बेनिफीट बी आसा आनी तितले एक अनानुकूल म्हण बी सांगितो तितले मस्त लोक डिपेंड जावन सोडताचे. एक ऍक्च्युअल गुरु शिष्य परंपरे कशी उरता तेजे एक आयडिया मेळच बी थोडे कष्ट जाता. बट डिजिटल युगांत मस्त इतले प्रचार जाता आसाची. आतां ओटू कडेचे प्रोग्राम्स बी आमी लाईव्ह स्ट्रीम पळोवच्या मेळत आसा. पयलू टू आमी प्रोग्राम वचून पळयक आशिल्ले, टिकेट घेवन वता आशिल्ले लोक, टायमार वचून बसता आशिल्ले. आतां ना तुमकां लाईव्ह स्ट्रीम जाता ते केन्ना तुमी पळोवंक येता. 2 दिसां नंतर बी तुमी पळोवचे जाता. एवरी प्रोग्राम तुमकां लाईव्ह स्ट्रीम जाता आसा. हें पुरा डिजिटल युगांत जाता आसा हें सगळें. आनी तितले आतां मुवीजान जावो ना वेब सिरीज ते पुरा बी जाता आसाच. क्लासिकल म्युझिक बेस्ड आशिल्ले. बट आनी तेजकीन आनी मस्त आसा, चड आसा क्लासिकल म्युझिक. ते आमकां अर्थ करून घेवचे आवश्यकता बी आसा. डिजिटला भितर आमी कितले पळयत आसाची ते तितले न्ही आनी तेजे एडवान्स आसा आनी चड आसा हे म्युझिक. आता पळय तू इतले हांव तावळे सांगले तितले गांवांत तू म्युझिका परफॉर्मन्स दिले. आता तो येवचो वचचो खर्च हे तेजे ओट्टू तुमकां तांणी दिता की ते तुमी करका पडता? आता ते ऑर्गनायझरावर डिपेंड जाता. मस्त कडेन ओटू अरेंजमेंट्स पुरा जाताचे. आतां तांकां ऑर्गनायझर्सा बरे सपोर्ट उरता. त्यांनी रावचे वचचे येवचे इवन फ्लायट टिकेट्स बी तेंगेले अरेंज करताचे ना एटलिस्ट AC
ट्रेनाचे अरेंज करताचे रातचे वेवस्थे आनी स्टेशनाचे ना एअरपोर्टाचे व्हरचे हाडचे प्रोग्राम व्हरचे हाडचे आनी ओटू कडेन कंपनीस्ट बी त्यांनी अरेंज बी करता ओटू वेवस्था करताल बी आसाची आनी एक कडेन आमी लेखील तितलो आमकां पेमेंट मेळचे बी ना बट आमकां एक स्टेजाच एक मान्यता उरता एक जागेच एक मान्यता उरता कशी म्हळ्यार मस्त बरें स्टेज उरताची आमकां एक इच्छा उरता आमी तसा जागा बसून आमी कार्यक्रम दिवका म्हणून एक व्हड क्षेत्र उरताची देवाल क्षेत्र उरताची थंय पुरो आमी पेमेंटाचे मस्त विचार करचे जायना आनी तांगेल एक भावन बी उरता हय तसले भावन आशिल्ले कंपनीज बी आमकां मेळताची कंपनीज बी मसलो करताची आमकां पेमेंट नाका आमी येता तुमगेले बरोबर तसल बी उरताची ओटून मनीचे एक अनुभव जाता आता संगीत क्षेत्रांत गुरुली भूमिका मुख्य तुकात सानपणादन आत्तवर्क साधारण खंयचे जास्त गुरुले सहाय्य जाले गुरुल सहाय इवन आतापर्यंत बी जाता आसा हे क्षेत्र कसा की म्हळ्यार हांव फस्टात सांगिल्लें न्हू मानी हेका संगीत विद्ये ना गांधर्व विद्या म्हणटाच न्ही हेका एक गुरुमुखी विद्या म्हळ्यार एक नांव बी आसा म्हळ्यार आता तुम्ही हेजे की पहिले तुम्ही डिजिटल आज बी विचारलं हेका गुरुमुखी विद्या कसल्या म्हणटा की म्हळ्यार गुरुल तोंडाचें नाम आयकूंक घेन शिकचे विद्या हे येद्रा बसूंक घेन 1 to 1 बसून घेन आयकूंक घेन शिकचे विद्या कितले की अशी क्लासेस बी जाताचे आमकां मस्त वेळ काय शिकचे मेळत ना थोडे वेळ शिकचे मेळटा बट ते आमी शिकेल थोडे वेळ घेवन घेवन घरा वचून तेजे आमी 2-3 तास रियाज करता 10 मिनिट शिकेल बी आमी तितले रियाज करचे आवश्यकता उरता ते एक गुरुमुखी विद्या म्हणले हे कास तितूच एक कसल एक सूक्ष्म चीज आसा सूक्ष्मता कसल आसा संगीताचे एक रागाची सूक्ष्मते जावो एक बंदिशाची सूक्ष्मते जावो ते पुरा आमी केन्ना येद्रा बसून शिकनाच तेजे पर्यंत आमकां कळना आमी कितले रेकॉर्डिंग आयकवची कितले आमी ऑनलायन बसून शिकचे प्रयत्न करचे ते तितले म्हळ्यार तितले बरे रितीन आमी शिकचे जायना हे तेच्यान हांव सानदन हेची परंपरेन हांव शिकील आसा गुरुमुखी विद्या कसा म्हणटाची त्याची परंपरेन हांव शिकील आसा आनी स्टेप बाय स्टेप म्हाका एडवान्स ट्रेनिंग मेळता गेला हांव कितले फावटी गुरु चेंज केले तशी म्हाका आनी नेक्स्ट लेवल शिकचे मेळ्ळा फर्स्ट फाउंडेशन मस्त इम्पॉर्टंट उरता कोणाक जाल्यार बी म्हाका ते फर्स्ट एक 4 years बरें फाउंडेशन मेळिल्लें आसा ते नंतर नेक्स्ट एडवान्स मेळ्ळे आनी थोडे तितले शिकून हांगच्यान भायर गेले नंतर आनी कसल आसा भायर आमगेले गांवांत इतले बरें शिकून गेलो आनी भायर गेले नंतर भायर दुनिया भितर कसल आसा थंय कोण कशें म्हणटाचे ते पुरा म्हाका शिकचा मेळ्ळा आनी गुरुल भूमिका कसा की म्हळ्यार गुरु एक शिष्य मेळता ना ते शिष्याल कसाल एक एबिलिटी आसा कॅपेबिलिटीज कसाल आसा शिष्याल ते अर्थ करून घेवका गुरून तेजे प्रमाण त्याने शिकोवचे पडटा ते म्हाका मेळिल्लें आसा मिगेल गुरून मिगेले कसाल मिगेल बुद्धिमत्ता कितले आसा हांव कितले घेवी न्हू म्हाका शिकोवचे कसाल शिकयल्यार म्हाका कळटालें मिगेल वॉयस कशें आसा ते पुरा तेणी अर्थ करून हा प्रत्येक शिष्याले वेगळे उरता आता एक गुरु बरोबर 5 शिष्य आसा म्हळ्यार 5 लोकांक तिने एकन म्हणून शिकोवचे जायना 5 लोकांक तेंगेले एबिलिटी तेंगेले वॉयस कल्चर तेंगेले वॉयस कशें आसा तेजे बद्दल तेंचे स्टडी करून शिकोवका पडटा ते पुरा म्हाका मेळिल्लें आसा मिगेल अनुकूल कशें आसा मिगेल हांव कितले करीन तेजे प्रमाण म्हाका गुरून शिकयलें आसा आताच्या युवजनांक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत शिकचे असल्यार तांकां कसो तुम्ही एडवायस दितले एडवायस कसा की म्हळ्यार मिगेल गुरून म्हाका एक पाटी म्हणलें की हे विद्या एक जन्मांत येवची न्ही हे शिकच्याक अटलिस्ट 3 जन्म जावका म्हणून तांणी सांगिल्लें आता हे आतांचे दिसार ते वटू आमकां तितलें मात ते वतना बट तेन्ना हांव सान आशिल्लें तेन्ना ताणें सांगिल्लें 3 जन्म जावका हे शिकच्याक फर्स्ट जन्माक आमी एक सारे गम पद निसा म्हळ्यार कसं म्हण थोडे कळून घेताचे नेक्स्ट जन्माक ते पूर्व जन्मात संस्कार येवन उरता थोडे आमी एडवान्स शिकताच आनी तेजे नेक्स्ट जन्माक आमी एक कलाकार जावन जन्मा येताच ते पूर्व जन्माचे पुरा संस्कार घेवन आमी जन्मा येताचे आता दिसार ते आमकां ते कितले आमी एप्लाय करून घेवीत आमगेले जिवनांत ते आमकां कळ जायना तशें हांव कसं म्हणटा की म्हळ्यार आता दिसार मस्त लोक शिक्षणाक प्रामुख्य दिताच दिना म्हणना मस्त प्रामुख्य शिक्षणा मेळत आसा तेजे बरोबर आवय बापायनी चेडवाक कसले इंट्रस्ट आसा चेडवाक इंट्रस्ट आसल्यार ते शिकोवचे सानपणार तांकां एक आयडेंटिफाय करून शिकोवचे एक आवश्यकता आसा आनी शिकच्या गेले नंतर कोणी 1 वर्ष ना 2 वर्षां शिकोवन घेवन तयार जावची विद्या हे न्हय मस्त पुरा जीवन आमकां जावचो पडटा इवन तुमी तितले घालचे जायना म्हळ्यार अटलिस्ट एक हॉबी जावन तरी तुम्ही हे शिकता उरया
तुमकां बाकी तुमी शिक्षणा बद्दल तुमी कितले मुखार वचका, तुमी बाकी जॉब करका, बाकी शिक्षण घेवका म्हळ्यार तें तुमी करया. बरोबर हे दवर घेया. हायर स्टडीसा गेले मातशें हे फाटी पणवता. तशें करनाकाची. एज अ हॉबी तरी तुमी मुखारी शिकता उरितो. मुखार आतां हांव मस्त मिगेल फ्रेंड्सा पळयता, मिगेले बरोबर शिकता आशिल्ले मस्त लोक IT भितर कामां उरून आतां सुमार वर्ष काम करून घेवन स्ट्रेस येवन परत आतां म्युझिकांत येता आसाची. मुखार तशें जालें तेन्ना बी तुमकां एक आवश्यकत पडता. म्युझिक एक तुमकां हेल्पफूल उरता. बाकी ओटूय तुमकां जिवना भितर हेल्पफूल जाता. आनी डिजिटली आमी कसाल पळयताच आतां युट्यूब शॉर्ट्साचे, इंस्टाग्राम रिल्साचे काल चलता आसा. 30 सेकंड्स ना 1 मिनिटा भितर तुमकां सगळें मेळटा. तितले न्हय, ते तूं कितले दाखयता ते बस इतले मात्र ते संगीताचे. संगीत म्हळ्यार व्हड सागर. तुमी कसाले युट्यूबांत फेसबुकांत पळयताचे ते मस्त सान प्रमाणान तुमी पळयत आसाचे. तितून आनी मस्ततले आसा. ते तुमकां एक इन्स्पायर करच्याक शकता. तुमी मुखार शिकच्याक. ते शिकचे काम तुमगेले पेशन्स दवर घेवन शिकता. कितें म्हळ्यार बी आतां पेशन्स उरता. तूं म्हळें तुगे बरशी संगीत शिकतले थोडे IT हाका गेले. आतां त्या फिल्डाक गेले म्हळ्यार ते एक तांकां पयशे जावका मुखार लायफाक म्हणून कसो लागता. आतां फक्त तुगेले फिल्डान तुगेले हे संगीतान तुगेल्यार थंय बी तांकां जोडच्या जाता की आसा. आतां कसा की म्हळ्यार आतां ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पुरो आसा. आतां कसले डिग्री ना म्हळ्यार बी आमी बरे रितीन शिकलाची आमकां शिकोवच्याक एक एबिलिटी आसा. आतां हांव जाल्यार बी घरा कडेन क्लासेसांनी करता. क्लासेस करता, घरा चेडूं येताची. म्हगेलो एक उद्देश कसो म्हळ्यार म्हाका कशी हें विद्या मेळिल्ली आसा ते हांव नेक्स्ट जनरेशनाक ट्रान्सफर करता. ते म्हगेलो एक अधिकार बी आसा आनी म्हगेली एक जबाबदारी बी आसा. तशें जावन हे फिल्डा भितर तुमी बरे रितीन शिकले म्हणल्यार तुमकां शिकोवचें एक ऑप्शन आसा. एज अ टीचर जावन ना एज्युकेटर जावन तुमी प्रायवेटली घरा भितर एक क्लासेस करीतो. ना तुमगेले एक इन्स्टिट्यूशन तुमी ओपन करीतो. ते तुमकां करचे इश्ट ना. तुमी गव्हर्मेंट जॉब तुमकां जावका म्हळ्यार ते बी ऑप्शन आसात. इवन आमगेले देशाद्यंत केंद्रीय विद्यालय जावो नवोदय विद्यालय तसल मस्तितले एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसा जे पुरा म्युझिक टीचर अपॉइंटमेंट जाताची. बॅचलर्स डिग्री उरल्यार पुरो तुमकडे बी म्युझिक ना बी बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ते डिग्रीच्यान तुमी म्युझिक टीचर जावितो. ना तुमी मास्टर्स करून घेतले. मास्टर्स करून तुमी नेट एक्झाम म्हण जाता. नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणून ऑल ओव्हर इंडिया भितर जाता. ते UGCच्यान कंडक्ट करताची. तुमी मास्टर्स जाले नंतर ते तुमी क्वॉलिफाय करून घेतल्यार तुमकां असिस्टंट प्रोफेसर जावचे एक चान्स बी उरता. देशाद्यंत आमगेले कितले स्टेट गव्हर्मेंटाचे, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे युनिव्हर्सिटीज आसाची. थंय तुमी असिस्टंट प्रोफेसर ते नंतर प्रमोशन जावन असोसिएट नंतर प्रोफेसर ते बी ग्रॅज्युअली जाता वचितो. मास्टर्स जाले नंतर तुमी PhDचे ऑप्शन आसा. PhD करून घेवन तुमी डॉक्टरेट घेवन बी असिस्टंट प्रोफेसर जावितो. आनी ते मस्त सान काम काय न्ही ते आमगेले इंडिया भितर टॉप मोस्ट एक एज्युकेशना भितर ते जॉबा भितर येता ते आमगेले इंडिया भितर असिस्टंट प्रोफेसर म्हळ्यार मस्त शिक्षण करून बी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त आसात. तुमकां ते ना बाकी तुमी लायट म्युझिक जावो भजन जावो ते बी तुमकां चान्सेस मेळताचे. तुमकां क्लासिकल न्हय जाल्यार बी तुमी बाकी बी आनी जॉनर्स आसाच म्युझिका भितर. लायट आसा, भजन आसा, गझल आसा. आज ते पुरा युट्यूबा भितर आतां मस्त फेमस जाता आसाचे. तुमगेले सिलेबसान ते उठू येत PhDच्या सेमी क्लासिकल लायट उठू येता. बट PhD म्हळ्यार आमी आमगेले इंटरेस्टाचे एक टॉपिक घेवन आमी तेजे बद्दल रिसर्च करता. PhD मास्टर्स पर्यंत ओटून आमी कवर जाता. क्लासिकल मेळटा, सेमी क्लासिकल शिकचा मेळटा आनी लायट बी थोडे अशें शिकचा मेळटा. मास्टर्स जाले नंतर आमकां कसाल अर्थ जाले. ग्रॅज्युएशन आनी मास्टर्साच्यान आमकां कितले आमी ग्रहण करून घेतल्याची तेजे बेजावर आमकां कसाल आवड आसा. तेजे वयर आमी एक टॉपिक करताची. पयलीं तितून रिसर्च जावन अशी ना. तसाल टॉपिक आमी सोदूंक घेवन तेजे वयर आमी कसाल आनी नवीन करचे जाता. म्हण एक 3 ते 4 वर्षाचे एक प्रोसिजर PhD म्हळ्यार. तुगेल्यात खंयचो विषय तर मिगेल हांव प्रॅक्टिकल बेस्ड घेतले. ख्याल गायकी म्हळ्यार आमगे हिंदुस्थानी संगीता भितर एक आतां आशिल्ली एक प्रचारांत आशिल्ली शैली. ख्याल गायकी भितर एक इंडिपेंडंट स्टायल फॉर्मेशन जावचे कशी म्हणून ते स्टडी करचे हांवें एक टॉपिक घेतला. आतां चलता आसा. मस्त टायम जालो ना 1 वर्ष जालें तितलें. तुगेले इतले दीर्घ संगीत प्रवासांत तूं मस्त इतलो अनुभव आयलो उरतले. एखादो अशें अनुभव की तुका विसरच्याक जायना ताच्यान मस्त खुशी दिल्या अशें खंयचें आसलें? मस्त तशे अनुभव जाल्ले आसाचे. मेन म्हळ्यार
आता लास्ट म्हाका तिरुपतीन ते एक प्रोग्राम करच्याक एक अवकाश मेळ्ळें नाद नीराजनम म्हणून तसाल एक क्षेत्राक मेळ्ळें तेन्ना ते अनुभव विसरचे जायना आनी तितले बरे दर्शन जाता देवाले वय तेच बरोबर देवस्थानाच्या प्रांगणाचे एक त्याची जागा बसून आमकां एक संगीत म्हणचे एक अवकाश मेळटा आणि आतां सद्या तिरुवनंतपुरा अनंत पद्मनाभ स्वामी देवस्थान आसा ते प्रांगणा भितर बी एक कार्यक्रम जाल्लो आसा आनी हरिवल्लभ संगीत समारोह म्हण जाता जालंधरा भितर ते हे लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सा भितर आसा वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्युझिक फेस्टिवल ते आमगेले इंडियाचे अराउंड 100 वर्ष जावंक गेले ते स्टार्ट जावन असल एक आर्टिस्ट ना म्हणाल ना ते परफॉर्म केल्ले खंयचे एक आमी कितले आतां व्हड नांव घेताची आमगेले फिल्डाचे तेंगेले भितर एक बी जस्ट जावन ना थंय परफॉर्म केले ना म्हणताल कसाल कोणी ना परफॉर्म केलं तसाल एक स्टेजार परफॉर्म करचा मेळटा आणि तसाल मस्तीतले स्टेज आसात जे आमी पळयताची ओ आमकां बी हांगा एक करचे मेळ्ळार कितले बरे उरता आशिल्ली ते तसाल उठू स्टेजार मेळ्ळे आसा कलकत्ता जावो मुंबईन जावो ते पुरा आणि मुंबईन तिका सद्या कॉम्पिटिशन जाल्ले गुणिजान बंदिश राष्ट्रीय प्रतियोगिता म्हणून ते बी ऑल नॅशनल लेवलाचे कॉम्पिटिशन जाल्ले पंडित C.R. व्यास त्यांनी बरयल्ले कंपोजिशना वयर कॉम्पिटिशन्स आशिल्ले ते ऑल 6 दीस कॉम्पिटिशन जाल्ले ते 4 राउंडा भितर ते बी हांव लेखील नाशिल्ले फर्स्ट येताले म्हणून फर्स्ट आयले ते नंतर तेंगेलेच ऑर्गनायझेशनाचे मुंबई भितर प्रोग्राम जाले आनी मुंबई म्हळ्यार आमकां एक म्युझिकली रिच एनवायरमेंट म्हणटाच आमी महाराष्ट्र कलकत्ता असल जाग्यान तक प्रोग्राम करचे ना थंयचे ऑडियन्स बी आमकां एक पाटी मस्त खुशी मेळटा तस तसाल ऑडियन्सा मुखार आमकां कार्यक्रम करचे दाद दिली हय आणि एक सेकंड त्यांनी एन्जॉय करतात एक घंट्याच प्रोग्राम म्हळ्यार त्यांनी एक 10 मिनिट एक 5 मिनिटां बी ते एन्जॉय करतात तसाल ऑडियन्सा मुखार आमकां कार्यक्रम दिवचे मेळचे बी एक अदृष्टच आता हे तुम्ही उट्टू सांगनापडे म्हाका आनीक याद आयले अयोध्यान रामलल्ला प्रतिष्ठा प्राणप्रतिष्ठा वेळार बी तुमकां आपयले तर ते कशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट केले की त्यांनी जाऊन आपयले थंय युपी भितर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकॅडमी म्हणून सरकाराचे एक बॉडी ते सेंट्रल संगीत नाटक अकॅडमी आसा तशी स्टेट गव्हर्नमेंटाचे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकॅडमी त्यांनी रामलला प्रतिष्ठापने केन्ना जाल्ले न्ही त्या दिवसाचे 72 दिसाचे डेली म्युझिक फेस्टिवल त्यांनी थंय आयोजन केले अयोध्या भितर पुरा अयोध्या भितर 4-5 कडेन त्यांनी स्टेज अरेंज केल्या हांगा कशे आमी मैसूर दसरा पळयता वेगळे वेगळे स्टेजेस घालतात तशी त्यांनी पुरा अयोध्या भितर स्टेजेस केले आणि थंय एक राम की पैडी म्हण एक जाग आसा सरयू नई तीरा भितर असते थंय हे कार्यक्रम जाल्ले राम की पैडी भितर 72 दीस कंटिन्युअस त्यांनी देशाचे पुरा आर्टिस्ट आपोवंक येनो कार्यक्रम थंय केल्ले तो बी तुमकां एक गौरवच थंय आपोवन ते लाईफ टाइम एक जीवनांत एक ऑपॉर्च्युनिटी ते आता आमी रामलला प्रतिष्ठापन आमगेले जीवन काला भितर जाले तेन्ना आमकां एक कार्यक्रम मेळ्ळे बी ते एक अदृष्टच तुगेले हे साधन आयकून खुशी जाता तुगेले आवय बापायक ते त्यांनी सपोर्ट केल्ल्याक तू कितलं साधना मेळ्ळ्या मॅरी हे तांगेल बी यश म्हगे म्हळ्यार आई बापाय हांव सांदन म्हाका इंट्रस्ट आशिल्ले की ना की म्हण बी गोतना तेन्ना ते आयडेंटिफाय केले आणि घरा भितर कोणी शिकेल नाशिल्ले घरा भितर शिकेल आसा क्लासिकल तेन्ना एक थोडे इजी जाता चड आपापी आमी शिकेताचे आमी कोण तरी शिकेल आसा म्हणटाना म्हाका गोतना खंयच्यान आयले म्हण म्हगेले आईले आज्जा कीर्तन करता आशिल्ले नारायण शेठ म्हणून गुंडबाळा देवस्थानाक आणि म्हगेले आईल भाव म्हळ्यार म्हगेले माम्मा तो बी म्हळ्यार म्युझिक रिलेटेड आसा बट क्लासिकल केन्ना शिकिल्ल ना फिल्म सॉंग्स ऑर्केस्ट्रा पुरा परफॉर्मन्स करता आशिल्ले आणि हांगा म्हगेले आजी भजन म्हणटा आशिल्ली ते पुरा खंयच्यान की एक इंट्रस्ट आईल उरताले देवान थोडे जेनेटिकली बी दिले आणि बाकी गुरून प्रयत्न बी तितलेच आई बापान आजी पर्यंत खंय म्हाका कसले कश्ट येवचे दिले ना आता तुम्ही संघर्ष म्हण विचारता म्हाका तशी दिसता हांव कसले संघर्ष केले ना पुरा त्यांनी केले आई बापान केले कसले उरल्यार बी माझी पर्यंत ते संघर्ष त्यांनी येवचा दिल ना फायनान्शियली जावो कसले उरो इमोशनली जावो प्रति पण त्यांनी सपोर्ट केला आसा म्हगेले भाव बी तितले सपोर्टिव्ह आसा आणि खंय कार्यक्रम जाल्यार खंय कॉम्पिटिशन्स जाल्यार सांजपणान ती घेवन भोंवता म्हाका ओट्टू कडेन घेवन भोंवता आतले होड जाल्यार बी ती म्हगेले बरोबर येता ओट्टू कडेन येता कितले होड जाल्यार ती सांग तशी हो सपोर्टच पळय तो मस्त आवश्यक आसा कितले की लोकांक तुगे म्हणकेची ती कल आंगांत उरतली जाल्यार तो सपोर्ट उरना त्या नमुन्यान ते
अनुकूल जायन अशी तेंगेल राबिल उरता. तर तुगेले उरो आवय बापयलेकान तुगेचेर देवाल कृप बरी आसा म्हणून तूं आजी ह्या जाग्यार आयला. म्हाका बी अभिमान हांव कितली दिवसां कुमटाचे हे तेजस्विनी वेर्णेकर आजी बनारस वचून PhD करता आसा. तेगेले एक घेव का इंटरव्यू म्हणून बारीक आश आशिल्ली ती मेगेल बी पूर्ण जाली. आतां तूं PhD करना फुडें म्हाका दिसता हे पयले वर्स तुगेलें. हय. 4 वर्स तुवें तें 3 वर्षाच्यान तीन. आमी सबमिशन हा. करच्याक आमकां अवकाश 3 उरता. वर्स आणि त्यानंतर कसं कर का म्हणून तुगे विचार आसा. आतां हांव इतलें वर्ष आतां 25 वर्ष जाले हांव हे फिल्डा पांय दवरन. सा शिकच्या लागचे शूर करत दन आतां 25 वर्ष जाले. आतां इतलें वर्ष शिकेले म्हगेले एक मेन उद्देश आसा की म्हळ्यार एक बरे कलाकार जावका म्हणले एक उद्देश आसा. तितले प्रॅक्टीस करता तेका तितले निरंतर जावन आमी तेजे बद्दल चिंतन करता उरका. तितले करून घेवन एक बरे कलाकार जावचे एक आश आसा आनी एक बरे गुरू जावचे बी आश आसा. नेक्स्ट जनरेशनाक हांव शिकोवका हांव कसाल विद्या घेतले. वा. आतां PhD जाले नंतर हांव मेन काम म्हगेलें हेचीच हेजे बद्दल आनी कसाल हांव बरें करीत एज अ परफॉर्मर एज अ टीचर दोन हांव कसाल बरें करिना म्हणून ते एक दिशेर हांव वचचे प्रयत्न करता. आनी कितले आमी व्हड व्हड लोक आयकताचे आमी आतां कसले युट्यूबा भितर आमी परने लोकांक पुरो आयकचे मेळटा. तेंचे भितर कसकी एक उरता म्हळ्यार एक्स फॅक्टर म्हणी तो तसाल कशी येता हो. तितले जिवनात तेणी कसकी एक साधन केल्लें उरता. तेन्ना तेंगेले गायना भितर ते एक एक्स फॅक्टर म्हळ्यार एक येता. ते कशी येत की पळोवन ते म्हगेले भितर बी यो आनी तितले हांव साधन करका. ओटो देवाला आशिर्वाद गुरुला आशिर्वाद आई बापाले जावका ते. तुमगेल हो प्रवासाचे वर्णन ऐकले अतिशय तुम्ही संघर्ष ना म्हळ्यार पण आमकां कळता तो तुम्ही संघर्ष असो घेन अशी अगदी मनान केल्या आणि मुखायल बी विचार बरोस की आपल्यान मेळयल्लें ज्ञान बाकी लोकांक दिवका म्हणून ते तुमगेले इच्छा पूर्ती जावो अशी तुमगे देवाची कृप उरो अशी सांगता. तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले आसाची ते हांगा स्क्रीनार दाखयतले ते खंयचे संदर्भारी म्हणून सांग. हे अयोध्या जाल्ले हा. अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठापने महोत्सवाचे रामोत्सव म्हणून त्यांनी UP संगीत नाटक अकॅडमीच्यान केल्ले कार्यक्रमाचे. हेनी सितार प्लेयर हेनी बनारसाचे एक सिनियर मोस्ट पंडित शिवनाथ मिश्रा म्हणून पद्मश्री अवॉर्ड हेनी हेंगेल घरा भितर एक कार्यक्रम जाल्ले. हेनी बसून आयकूंक हेनो मस्त तितले चंद म्हळे म्हणून आतां काळार तूं जसले लोकांक जावका बरे करून शिकून मुखार येवका म्हणून बरे आशिर्वाद केले हेनी. तेंगेल घरान जाल्ले एक प्रोग्रामाच. एक बरे कलाकारा कडसान अशें उठूं मेळचेच पळय ते खंयचे सर्टिफिकेटाकी उंतले हाय तांणी सांगिल्ले. हेनी पद्मभूषण साजन मिश्रा हेंगेल बी घरा भितर हेनी मूळ बनारसाचेच. आतां हांव पयलीं म्हणलें पद्मगली म्हण सांगलें थंय ते पद्मगलींत घर अशें ते गेलें. कसं आयकलं साजन मिश्रा राजन मिश्रा राजन अशी- साजन मिश्रा भाव त्यांनी आता त्यांनी हा. व्हडले भाव त्यांनी राजन मिश्रा त्यांनी ना आता हा. हेनी धाकले भाव हेनी साजन मिश्रा तेंगेल घरान त्यांनी एव्हरी इयर कृष्ण जन्माष्टमीत कार्यक्रम करतात बैठक न म्हण कार्यक्रम करतात. हे लास्ट कृष्ण जन्माष्टमी दिवस जाल्ले प्रोग्रामाक. हे हांग कुंतगोळा भितर पंडित सवाय गंधर्व तेंगेले पुण्यतिथी टायमार जाता. सवाय गंधर्व म्हळ्यार आमगे आतां भीमसेन जोशी पंडित भीमसेन जोशी गंगूबाई हानगल आमी आयकता तेंगेल गुरु. तेंगेल गुरुल जन्मस्थान ते कुंतगोळा भितर तेंगेल घर आनी आसा. थंय एव्हरी इयर तेंगेल पुण्यतिथीचे संगीत महोत्सव जाता. त्या टायमार सुधा मूर्ती त्यांनी आयिल्ले एज अ गेस्ट जावन ते बसून पुरा कार्यक्रम आयकेला तिणे त्यांनी ऑनर केले. हेनी राशीद खान उस्ताद राशीद खान आणि ती पद्मश्री मालिनी अवस्थी म्हणून ते बी बनारसांत जाल्ले कार्यक्रमाचे थंय ऑनर केल्ले. हे गांधर्व महाविद्यालयाचे कॉन्वोकेशन मुंबईत जालें. नवी मुंबईत ते कॉन्वोकेशनाचे ऑल इंडिया फर्स्ट रँक आयिल्ले त्या टायमार कॉन्वोकेशनाचे. हे आकाशवाणीचे ऑल इंडिया म्युझिक कॉम्पिटिशन जाता. ऑल इंडिया रेडिओ म्युझिक कॉम्पिटिशन म्हणून एव्हरी इयर ऑल ओव्हर इंडियाच्यान रेकॉर्डिंग्स वताचे एव्हरी स्टेशनाच्यान. फर्स्ट राउंड रेकॉर्डिंग वता त्यानंतर सेकंड राउंड आनीक आपयताचे. ते ओट्टू कडेन दिल्ली वता. ओट्टू ऑल ओव्हर इंडियाच्यान रेकॉर्ड जावन दिल्ली येता. थंय लास्ट जजमेंट जावन घेवन फायनल जाता. तेन्ना हांव फर्स्ट आयिल्ले ऑल इंडिया रेडिओ म्युझिक कॉम्पिटिशन धारवाड स्टेशनाच्यान हांव फर्स्ट आयिल्ले. तेन्ना प्रायज सेरेमनींत पंडित व्यंकटेश कुमार पद्मश्री पंडित व्यंकटेश कुमार त्यांनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आयिल्ले. त्या वेळार कार्यक्रम बी जाल्ले तेन्नाचे 2000
19 उरताले हम्म, हम्म, हे हांगा सिर्सी जाल्ले हे हम्म. रागमित्र प्रतिष्ठान म्हणून हम्म. त्यांनी विद्वान प्रकाश हेगडे येडळली त्यांनी हार्मोनियम वाजिताले आणि त्यांनी MP हेगडे पडिगेरे ಒಟ್ಟು त्यांनी स्वर कनक म्हणून एक अवॉर्ड दिले तेंगेल गुरुल नावाने त्यांनी वसंत कनकापूर म्हणून मस्त थोडे हार्मोनियम वादक आमगेले राज्याचे तेंगेल गुरुल नावाने त्यांनी स्वर कनक म्हणून एव्हरी इयर संगीत कलाविद लोकांक अवॉर्ड दितात हे तिरुपतीन जाल्ले वयर देवस्थानात देवस्थानाची पुरा स्टेज येते मागशी पुरा चंद स्टेज केल्याची बरी खुशी जातुरतल नाही हाय असल होडोड स्टेजार ते मागशी मगेला आई बाप्पा आणि भाव हम्म. तिघो लोक असतात त्या स्टेजार मस्त कमी तसा एक होय. अवकाश मिळच बी हो तर हा मत कोंकणी परिषद कुमटांतू तुका हांव पळयला एक 10 वर्सां मागची 15 वर्सां मागची कोंकणी पद म्हणका लागी भारी चंद म्हणत म्हणून इतले तेन्ना माते आशिल्ले तू इतलं साधना कर न्हू आजी इतले वयर जाग्यार पावल्या आजी भारी खुशी जाली आनंद जालो आणि तुगेले जर्नी ऐकून तुगेले प्रवासाचे वर्णन ऐकून एक 4 लोकांक इन्स्पिरेशन येवो अशी इवन कोंकणी परिषदाच बी मस्त सपोर्ट आसा म्हाका म्हण सांगीत हांव कुमटा सांद न्हू त्यांनी म्हाका पळयला आसाच्यात इवन हांव फर्स्टाक पद म्हणल्यार अरुण उबेकर मामाल पद ते हय आणि स्कुलात बी बरे सपोर्टिव्ह आशिल्ले टीचर्स पुरा कोंकणी परिषदाचे 2-3 पट सन्मान केला म्हाका एक पण 10th हायेस्ट केले म्हण वय. 12th केले म्हण आणि बाकी राज्यमटा वचून आयले संगीत कॉम्पिटिशना भितर 3-4 पण म्हाका कोंकणी हय. परिषदात सन्मान हा, जाले ते एक ते एक उठून- प्रोत्साह आमकां मेळचे वय. सान वयात तसले प्रोत्साह मेळ्यार आमकां आनी मुखार मुखारय वचपाक आनी वचपाक इंट्रस्ट उमेद वाढता तर इतलं तुगेल सुंदर प्रवासाक मुखार बी अशी बरे रितीन जावो तुगेल भरभराट जावो अशी आमी देवाला इच्छा करताची आणि सर्वांक प्रेक्षकांक पळयल्या बद्दल हे कार्यक्रम धन्यवाद तुका बी धन्यवाद धन्यवाद